कालच तुवें सांगले प्रधानमंत्री मोदींच्या राज्यात बायलांचो खूप सन्मान जाता। तशें जाल्यार पयली तुझ्या कॅबिनेटात बायलांचो सन्मान कर। तुझे कडेन 3 बायलो आमदार आसात, पूण एकाकय मंत्रीपद दिवंक ना। दिल्ले उत्तर पाळ। बायला आमदारांक मंत्रिमंडळात आस्पावन घे। काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान प्रमोद सावंता कडेन मागला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 3 महिला आमदारांक मंत्रिमंडळात दिवची आणि महिला सन्मानाची भाषा खरी थारावची। काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान मागला। महिलांक हक्क दिवपा खातीर कसल्याच जनगणना वा डिलिमिटेशनाची गरज ना। मुख्यमंत्री स्वतः निर्णय घेवन तांकां मंत्रिमंडळात आस्पावन घेवपाक शकता, पूण जाय ती इत्सा शक्त। चोडणकरान म्हटला, Regarding women reservation and Sanman, Chief Minister of Goa should walk the talk. तेणेन ज्या बायलांच्या सन्मानाचेर जो आपलो शब्द दिल्लो आसा तेणे पाळोवन दाखोवचे आनी गोंयच्या मंत्रिमंडळाक 3 बायलांचो समावेश करचो। कारण तेणे कालूच उलयला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अंडर बायलांचो खूप सन्मान जाता, 33% रिझर्वेशन येयल्लें आसा। हांव मुख्यमंत्र्याचे नजरे हाडून दिवपाक सोदता, पयली तुजे कॅबिनेटाक बायलांचो सन्मान कर। तुजे मंत्रिमंडळाक एकूय बायल ना, 3 आमदार बायल्यो आसात, तुमकां सारकी फुल मेजॉरिटी आसा। आनी हे सगळे आसतनाय तूं एकूय बायलेक मंत्रिमंडळाक दवरलेली ना। आनी मंत्रिमंडळाक तूं अजूनय घेवपाक शकता, त्या 3 बायलांक मंत्री कर। तुका कास्ट सेन्ससाक रावपाची गरज ना, तुका डिलिमिटेशनाक रावपाची गरज ना। हो सगळो अधिकार तुजे कडेन आसा आनी गोंयच्या लोकांक आनी देशाकूय दाखोवन दी की जो उलयता बायलांचो सन्मान ते तूं करून दाखयता म्हणून। नाजाल्यार हेजे पयलीं जे ओपन डिफेकेशन जाल्लें डिक्लेअर जाल्लें 100% उदकाची सोय जाल्या अश्यो ज्यो बडाये मारलेल्यो त्योय बीन ह्या बायलांच्या सन्मानाक दरम्यानूय तीच गजाल जातली। राज्यसभेन बेरेस्तारा नारी शक्ती वंदन कायदो समंत करून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांनी बायलां खातीर 1/3 सुवाती आरक्षणाची वाट मेकळी केली। भारताच्या लोकशाय प्रवासातलो हो एक व्याख्यात्मक खीण अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हणिल्ले। ऐकात। माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।